आम्ही आज हांगा SP नॉर्थाक श्री शोभीत सक्सेनाक मेळपाक गेल्ले, तांकां मेमोरंडम दिला. मुद्दाम पळयल्यार गोंयांत इतलो वायलन्सचे केसी जाल्यो, जे नीज आमनी गोंयकार आसा तांचेर भायले लोक येवन हात घालतात. कलंगूटचे फामाद रेस्टॉरंट सोजा लोबो 60 लोक थंय तलवारी घेवन येता, जे ते बिझनेस करता इतलीं वर्सां. म्हाका दिसता 1970-79 रेस्टॉरंट आसा, फामाद रेस्टॉरंट, ताजेर येवन तो हल्लो करतात. आनी ही पयली न्हय, तिसरी घटना. तेन्ना लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कॉलेप्स जाल्लो आसा. मुखेलमंत्री जो होम मिनिस्टर आसा ताणें दखल घेवपाची गरज आसा. तो फक्त उपयोग करता जे सायलेंट प्रोटेस्टर आसता, शांततेन बायलां प्रोटेस्ट करता, तांकां पुलीस फोर्स थंय लायता. तो गरज आसा लॉ एंड ऑर्डर जाग्यार हाडपाची. ड्रग्साचे इन्सिडंट वाडत चल्ल्या, प्रॉस्टिट्यूशन वाडत चल्लां. आनी एका बाजूक म्हणटा तो स्वयंपूर्ण गोंया करपा जाय, पण खंय ना खंय स्वयंपूर्ण गोंया सोडून भायले जे लोक येता ते हांगा आपलो दावो इस्टॅब्लिश करून पळयता. तांचेर सरकार सदांच दार उगडे दवरता. आतां व्हडल्यो डान्स बार पार्टी जाता सगळ्यो, कोण गोंयकार भितर ना. मुखेलमंत्री आपली बॉल्सां भरता व सरकार आपली बॉल्सां भरता आनी तांकां सगळे लायसन्स दिता. कोवीड जातकीर व्हडले दर म्हारग पडटले आमकां जे गोंयांत आसा तांकां. तेन्ना मुद्दाम आमी SP नॉर्थाक सांगपाक आयिल्ले, बाबा लॉ एंड ऑर्डर जाग्यार घाल. हो मुखेलमंत्री ताची सरकार कंप्लीट इनकॉम्पिटंट आसा, इनएफिशियंट आसा. ताजो ध्येय एकूच आसा, फक्त आपली बॉल्सां भरपाची, ही परमिशनां दिवन. तेन्ना जो घटना सुजा लोबोचे जाले, म्हाका खबर आसा 3 जाणांक पुलिसांनी अरेस्ट केल्या, बट ताजे मास्टर माइंड कोण आसा पळय तांचे पर्यंत पावपाची गरज आसा. तशेंच निवेदन हांवें सूचित केलां की समजा कोण पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा भितर, ताज्या पर्यंत सुद्दां हात घालपाची गरज आसा. बेटे 3 जाणांक अरेस्ट केले आनी मागीर 2 दिसांक सोडले ते नाका आमकां. दोळ्यांक उदक लावपाची घटना ती. कोण मास्टर माइंड आसा, कोण पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आमकां खात्री आसा ती आसतलीच न्हय, ताज्या फाटल्यान पुलिसांनी हात घालपाक जाय. कसलेंच सरकारी इंटरव्हेन्शन नासतना पुलिसान इंडिपेंडंट इन्क्वायरी करपाक जाय. आनी जर मुखेलमंत्री स्वयंपूर्ण नारा जर गाजयता पळय, ही हॅज टू मीन दॅट. ही हॅज टू एक्ट इन दॅट अकॉर्डन्स. ही हॅज टू एन्श्युअर द कॉन्फिडन्स बी रिस्टोर्ड अमॉंग पीपल ऑफ गोवा. ते सद्या कॉन्फिडन्स गेल्लें आसा. He has to give that confidence to each and every Goan citizen who are doing business, be it at shack, be it at taxi, be it in tourism industry. That confidence has to be restored. अशी तिसरी घटना जाल्यार कोणाकूय भंय दिसता. तरी खरें सॅल्यूट करता सुजो लोबो फॅमिलीचे. इतले दडपण तांकां आयले, सरकारान कसलेंच तांकां प्रोटेक्शन दिवना, कसलोच आदार दिवना, कसलोच एश्युरन्स दिवना. आमी निवेदन हें सांगलां की सुजा लोबो आसा, ही तिसरी घटना घडली, तेन्ना तांकां प्रोटेक्शन, एक कॉन्फिडन्स दिवपाची गरज आसा आनी सरकारान त्या बाबतींत पावलां मारपाक जाय. सो हांव आशा दवरता SP नॉर्थ आमी जो प्रपोजल जो मेमोरंडम दिला तांकां ताजेर एक्शन घेतलो आनी बेगींतल्या बेगीन जे क्रायम परपेट्रेट केला हो तांकां योग्य तो निरोप वचपाक जाय. तशेंच जावं ते ड्रग्स जावं, प्रॉस्टिट्यूशन जावं, ह्यो केसी इतल्यो वाडत चल्ल्या, ताजेर सुद्दां सरकारान बंदी घालपाक जाय, बंद करपाक जाय. सुदेश बाब SP तो आमकां सांगला, आमकां सकाळीं उलयल्लो हाजे कडेन, तो आसतलो म्हणपालो. मागीर ताणें म्हाका फोन केला, तो एक बंदोबस्त ड्युटी खातीर बेगीनच्या बेगीन वचचें पडलें म्हणून. सो ताणें म्हाका सांगलां हांव तुजें निवेदन घेता आनी मागीर कळयता म्हणून. मेळपाचो टायम केला ताणें म्हाका. म्हज्या बरोबर सुदेश बाबू आसा, सुदेश मयेकर, कलंगूटचो आमचो फुडारी आनी पंच मेंबर कलंगूट पंचायतचे. पयली जी घटना जाली ती खरेंच एक दुखेस्त घटना आसा. आनी आमचे जे बिझनेसमॅन आहा, जे नीज गोंयकार आहा, ते हँडफूल उरल्या धंदो करता पळय ते. आयज जर
हे कोण भायले येवन एक 50-60 लोक येता, बाटल्यो मारतात, तोणके, गन शॉटूय जाता थंयसर, आनी तितून आमचो लोक जर सुरक्षीत ना जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन खंय पावला. म्हाका दिसता जी काल घटना जाल्या ती तिसरी घटना आनी सेम फॅमिलीचेर जाल्या. खंय तरी हे जो आमचो आमदार सांगता ते स्टाफा मदीं झगडी, स्टाफा मदीं झगडी आसली जाल्यार गनाचो उपयोग जावचो नासलो. तांकां खंय तरी तेजेच प्रोटेक्शन आसा अशें दिसून येता. कित्याक आयज जर तर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्फॉर्मेशन जर कोणाले आसता एक पुलिसाडे आसता आनी आमदारडे आसता. आमदार जर म्हणटा स्टाफाची झगडी जाल्यार खंय तरी दिसून येता की तो तांकां प्रोटेक्ट करता म्हणून. पूण आयज जेन्ना आमी मेमोरेंडम दिले, आमचो कन्व्हेयर बाब राहुल, मानियल, गॉडवीन आमी सगळे वांगडा येयले, तेन्ना एक मनाक दिसता की पुलीस खंय तरी हेजेर तोडगो काडटले. कित्याक जर तर तांकां एक फ्री हँड दीच आनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जर ना जाल्यार ते कल्प्रेट घट धरतले. तीग जाणां कोण ती धरला. म्हाका दिसता लोकांच्या दोळ्यांक पानां बांदची न्हू, सगळ्यांक खबर आहा काल नांवां जी उक्ताडार सांगलेली आसा तांकां जर हाडले खुबशी गोश्टी जाग्यार पडटल्यो. हांव एकूच सांगता, 4 लोकांक लागून आमचें कालांगूटचें नांव आनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार करया नाका. हे जर 4 लोकांक जर सामको तांकां जर एक बरी बरी मारली, जावं बरें जर कायदेशीर तांकां जर कितें केलें, जावं तेंची जे कितें धंदे चलयल्या आमच्या वाठारांत ते जर बंद जाले जाल्यार गोंयचें नांव आनी कळंगूटचें नांव जें कितें पिड्ड्यार जालां पळय तें कांय प्रमाणांत बरें जातलें. आनी आमी हें करपाक कळंगूटचें नांव पिड्ड्यार करूंक दिवचें ना. आमचे कडेन कितें जाता तितलें आमी करतले. आमी मुद्दम त्या फॅमिलीक मेळपाक वता, तांकां फूल सांगपाक की आमची सपोर्ट आसा तांकां म्हणून. सरकारान सुद्दां कसलेंच तांचे पावलां मारूं ना. तांकां कॉन्फिडन्स दिवपाक आमी आम आदमी पार्टीचे फुडारी वचून तांकां मेळटले फॅमिलीक आतां आनी सांगतले आमी तुमचो सपोर्ट कंप्लीट तुमच्या बरोबर आसा आमी हे वेळेर. तुमकां दिसना फाटले कितलेशेच लॉ अँड ऑर्डर व्हरलेला त्याच्यात कंप्लीट लॉ हांव सुरवातीक म्हणलां अशें लॉ अँड ऑर्डर कंप्लीट कॉलेप्स जाल्ली आसा. फक्त सरकार जो आसा पोलीस यंत्रणा वापरता खंय कोण पिसफूल एजिटेशन करता, पिसफूल धरणार बसल्या ताजेर फक्त सरकार पोलीस फोर्स वापरता. ड्रग्सच्यो केसीस वाडत चल्ल्यो आसा, प्रॉस्टिट्युशनाची सीमा भायर जाल्ली आसा आनी गोंयची बदनामी जाल्या. आनी ताजें कारण आसा प्रमोद सावंताचें सरकार. एका बाजूक बीजेपी व्हडली आपली भारतीय संस्कृती उलयता, पण हे भारतीय संस्कृतीन बसता काय ड्रग्स आनी प्रॉस्टिट्युशन हाजेर प्रमोद सावंतान जाप दिवपाक जाय. बीजेपीचे पार्टीचे जे वावुरपी आसा ताणेच जाप दिवपाक जाय. हे भारतीय संस्कृतीन बसता काय. ह्या वेशाच्यो केसीस वाडल्या, ड्रग्स वाडल्या आनी ह्यो वायलन्स वाडल्या. त्यो म्हाका तरी खबर आसा आमच्या संस्कृतीन ना हे, पण बीजेपी जर व्हडली भारतीय संस्कृती बी उलयता ताणें जाप दिवपाची गरज आसा. त्यांची नांवां खबर अरेस्ट केल्या एरेस्ट केल्या मेन जे परपेट्रेटर आसा पळय तांकां एरेस्ट करपाक जाय. आतां 3 जाण कोण नांव केल्या एरेस्ट म्हणून पेपरात बातमी आयल्या, पण परपेट ताच्या फाटल्यान कोण आसा, मास्टर मायंड कोण, हे वयल्या वयर केले मागीर 2 दिसां सोडली ती गजाल नाका. मास्टर मायंड कोण आसा पळय तांकां एरेस्ट करपाक जाय. तेन्नाच लोकां भितर कॉन्फिडन्स येतलो, तेन्नाच गोंयकार जे नीज टुरिजम बिझनसां आसा तांकां कॉन्फिडन्स येतलो. नाल्यार मारामारी घटना चालूच उरल्या. ह्यो तुम्ही तांकां कितें टायम पिरियड बी दिला म्हणजे अशें टायम असली पळय ह्यो घटना आसा न्हय, समज सरकार सिरियस आसा लोकां भितर कॉन्फिडन्स दिवपाक, हाका टायम पिरियड न्हय, बेगिनतल्या बेगीन. आतां सिंपल गजाल, अंगणवाडीच्या बायलां 6 दीस थंय स्ट्रायकार बसली. मुखेलमंत्री काल सांगता रातची आपल्याक खबर ना, आपल्याक मेळूंक येना. अरे तुजी जबाबदारी तांकां वचून मेळपाचें, आमी वचून मेळ्ळे तांकां. सगळे बाकीचे राजकीय पक्ष मेळ्ळे, तूं मुखेलमंत्री खुर्चेर कित्याक बसला ते? तुका येवन आनी मेळपाक जाय. तूं धाड कोणाक, तुज्या ऑफिसराक धाड, वेलफेअर डिपार्टमेंट स्टाफाक थंय धाड. तुका निमित्त दिवपाक येना आपल्याक खबर ना म्हणून. तुका जर खबर ना खुर्चे वयल्यार देंव, तुका हक्क ना बसपाक. ते गोंयांत कितें जालां तें खबर ना जाल्यार. आतां हाका मुखेलमंत्री बेगिनल्या बेगीन इश्यू घेवपाक जावो. इतलो वायलन्स जाता आनी फामाद रेस्टॉरंट गोंयकार चलयता रेस्टॉरंट ते. तो एक भाग जालो. दुसरो लॉ अँड ऑर्डर अशी जर कॉलॅप्स जाल्या, तलवारी घेवन येता, गन शॉट्स जाले, जाल्यार कितें उरलां उलोवपाचें आनी टुरिजम तुमी प्रमोट आनी कसलें करता?